हो पळयात नुस्त्याची शिकार करपी सीबर्ड पक्षी जो सध्या मडगांव रान खात्याच्या पांजऱ्यात आसा। पांजऱ्यात ह्या सीबर्डाचो रुबाब जरी राजबिंडा दिसलो तरी तो बाबडो जखमी आसा। दवल्लेचो पंच हरकुलानो नियासोक शेतात काम करताना हो सीबर्ड दिश्टी पडलो। हो पक्षी उडपा खातीर धडपड करतालो, ताका लागून पक्षाची भलायकी अस्थिर आशिल्ल्याचे पंच हरकुलानो कळ्ळे आनी जखमी सीबर्डाक ताणें मडगांवच्या रान खात्यात दाखल केले। रान कर्मचारी अवीत हाणें ह्या पक्षाक सध्या सुरक्षीत पांजऱ्यान दवरला। योग्य तपासणी करून पक्षाची भलायकी सुदारतकीच ताका मेकळे करतले अशें रान कर्मचारी अवितान सांगले। आमच्या शेतान हांव सारे मारपाक गेल्लो कडेन आमकां एक बर्ड्स सांपडले आनी ते बर्ड्स मोठे लायक तो सी बर्ड्स म्हूण ते गेले आमकां गुगल सोदल्यार सी बर्ड्स म्हूण मेळटा, पूण मोठे आशिल्ले तेजे कडेन उडपाक जायनाशिल्लें। हांवें कितें केलें, धरलें, आमी दोगांनी धरलें आनीक डायरेक्ट शेत फॉरेस्टान हँडओवर केलें बाब अविता कडेन आनी बाब जुलियो हांचे कडेन हांवें फॉरेस्टान काडून दिलें आनी तें आतां सेफ आसा। तेजे कडेन कितें तरी खावन कितें उडपाक जायनाशिल्लें तें बर्ड। वो एक सी बर्ड जावन आसा। सो आतां आमच्या बाबान हाडून तेंच्या शेतान कितें तेका स्पॉट जालो, सो तो उडना म्हणून तेका मडगांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हाडून दिलो। सो आमी तेका डॉक्टराक दाखयतले, तेजे एक्झामीन करतले, लायक तेका कितें जाला, तेजे फेदरांक कितें प्रॉब्लम बी आसा जाल्यार पयतले चॅक करतले। तसो पळोवपाक तो मातसो बरो एक्टीव आसा, तसो आसा तो, पूण तेका उडपा जायना। सो आमी डॉक्टराक दाखोवन वेटा कडेन तेका कन्सल्ट करून मागीर एकदा तो बरो जातकीर तेका तेजे नॅचरल हॅबिटेटान तेका रिलीज करता। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।